जे सैनिक जे मिलिटरी तुमचे आमचे रक्षण करता आणि आमच्या खातीर तुमकां खबर आसतली जर 22-24 डिग्री गरमी जाली जायत जाल्यार ते खंयचे गरमेक खंयचे थंडेक आनी खंयच्या दोंगरार आमच्या खातीर कश्ट करतात, त्रास करतात, आपल्या फॅमिली पासून पयस रावता आनी तरी सुद्दां ह्या टेररिस्ट हल्ल्या मागे हे 40 लोक गेलेच आनी ह्या खातीर पयले सुवातेर आमी देवा कडेन मागपाक जाय की यांच्या आत्म्यांक शांती दी म्हणून। त्याच बरोबर देवा कडेन मागपाक जाय की तेंचे फॅमिलीक येदलें व्हडलें दुख्ख येदलें मोठें संकट पेलपाक ताका ताकद दिवची म्हणून आनी देशा खातीर आनी ह्या सैनिकाक शक्ती दिवपा खातीर आमी आमचे सॉलिडरी सपोर्ट दिवपा खातीर हो कॅन्डल मार्च घडोवन हाडला। त्याच बरोबर आमी आमच्या सरकारा फाटसून तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं BJP आसूं काँग्रेस आसूं ह्या गोष्टीक देश अखंड एक दवरपा खातीर आमचो सदांच एकी आसपाक जाय आनी ह्याच्या खातीर आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षान राहुल गांधीन प्रायम मिनिस्टराक सांगला की तूं कितेंय स्टेप घे आमी तुज्या फाटसून आसतले आनी ज्या पाकिस्तानांसून ज्या लोकांनी हल्लो केलो जो घडोवन हाडलो हांकां प्रत्युत्तर म्हणून त्याच मार्गान दिवपाची गरज आहा। हे जे पळय आयज हल्ले करतात त्याच्या निषेध करच्या खातीर आमी आयज ही मार्च काढलेली आहा। आयज तूच न्हू तर ह्यान फुडें असे जर हल्ले केले जाल्यार पूर्ण देश इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पार्टीज खंयचेय पार्टीचो आसूं सगळे आमी भारतीय म्हणून एक जातल्यो आनी ह्या हल्ल्याचो आमी असो फक्त निषेध करचो ना जाल्यार आमी केंद्र सरकाराक पाठिंबो दिवन आमी केंद्र सरकार कडेन आतां मागणी करता की तुमी हेचेर जाता तितल्या बेगीन तुमी एक निर्णय घेवचो आनी हो दहशतवादी हल्लो पळय जवानांचेर जाता ज्या जवानांनी आमची रक्षा करता जे जवान आमच्या खातीर रात्र दीस झगडटात जे जवान आपल्या फॅमिली पासून आमच्या खातीर पयस रावतात अशा जवानांचेर जेन्ना हल्लो जाता तेन्ना हो देशाचेर हल्लो म्हणून आयज आमी 130 कोटी जनता पक्ष पातळी सगळी विसरून आमी सगळे एक म्हणून दाखोवपा खातीर ही रॅली जावन आसा। 40 जवान शहीद जाल्ल्या तांकां श्रद्धांजली दिवपाक हांगा उबे आहा। सगळ्या लोकांनी येवन आमकां बरो सपोर्ट करून बरी श्रद्धांजली त्या लोकांक दितली जाय। तेंचो हांव जे कोणी हे कुकर्म केल्ल्या तांचो निषेध करता। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की जय।